विकसित गोंय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर. एक बळकट राज्य करपाक तुझें योगदान दी. गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना वरवीं गोंय सरकारान 10-12 वर्सां आदीं विद्यार्थ्यांक शिक्षणा खातीर लाव जावचो म्हण कांय येवजण्यो हाडिल्ल्यो. गोंयचो खंयचोच भुरगो पयशाचे अडचणीक लागून शिक्षणा पसत वंचीत रावचो न्हय हो ह्या सरकाराचो हेत आशिल्लो. तातूंतली एक म्हळ्यार बर्सरी स्कीम आनी दुसरें इंट्रेस्ट फ्री एज्युकेशन लोन. ह्या दोनूय स्किमीं विशीं GEDCचो अध्यक्ष गोविंद पर्वतकार उलयला. बर्सरी स्कीम ही अशी आसा की जी लोअर इन्कम ग्रुपा खातीर आसा. ज्यांचे फॅमिली इन्कम 5 लाखा सकयल आसा त्यांच्या खातीर सरकार दर वर्सा 40,000 रुपया पर्यंत दिता. दुसरी स्कीम जी आसा ती व्हडली स्कीम आसा. बऱ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात ती भुरगे घेतात. गोवा गव्हर्मेंट ह्या स्किमी अंडर इंट्रेस्ट फ्री एज्युकेशन लोन दिता. ही स्कीम आसा पळय ती ॲडमिशन घेतल्या उपरांत तुम्ही पहिल्या वर्साची फी भरून पहिल्या वर्साचें शिक्षण करून मागीर एक रिएम्बर्समेंट स्कीम आसा. म्हणजे ॲडमिशन घेतल्या उपरांत ती ह्या स्किमीक एप्लाय करप आसता. जी फी स्ट्रक्चर आसा आनी जे हॉस्टेल फी आसा ती आमी दिता. वर्साक हायेस्ट 2 लाख पर्यंत मेळटा आणि 5 वर्सांचो कोर्स असल्यार टोटल 10 लाख मेळटा. आतां एग्जामी जाल्या, भुरग्यांचे रिजल्ट जाल्या, भुरगे आतां ॲडमिशनाक वयता त्यामुळे फोन येतात आपल्याक लोन मेळटले काय कितें. लोन मेळटले पूण सगळे फॉर्मेलिटीज पयलीं करच्यो पडटा आणि मागीर लोनाक एप्लाय करचें पडटा. आतां 24-25 ह्या एकाडेमीक वर्साचे आमी आतां आमचे फॉर्मेलिटीज पूर्ण जाल्या आणि आता मे म्हयन्याच्या एंडाक म्हटल्यार आमी लोकांक पयशे दितले ज्या पहिल्या वर्साचे. रिन्युअल केसीस आसा तेंचे आमी फी ऑलरेडी दिवपाक सुरू केली. अशा पद्दतीन एक आमचो प्रयत्न आतां असो आसा की सेकंड वर्साची फी भरपाक पहिल्या वर्साची तुमची फी आसा ती तुमच्या हातीन पडली जाल्यार तुमी तुमच्या सेकंड वर्साची फी भरपाक शकता. त्यामुळे पयलीं उशीर जातालो, सप्टेंबर म्हयनो येतालो, पूण अंदू आमी सगळो प्रोसेस बेगीन करून मे म्हयन्यान म्हटल्यार तुमकां फुडली फी भरपाक तुमचे पयशे मेळटले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.